Please give a loud applause. And when I used to always travel in this road from my business place, my residence and my petrol business place and going to Sukkur, हांव हेवटेन सदां 2-3 पाटी आसा रावतालो आनी त्या वक्तार हांगा खूब कार्यक्रम चलतालो स्पोर्ट्स and I being a sports person I was very inquisitive to know what is happening here. Born at that point of time in the early 70s, I remember there used to be a lot of activity like water polo and people, I think it was all over Goa, tournament used to be there. And when I got elected, I said to myself, I have to get this revive and get the fond memories back to life. And I'm happy today I managed to do that with the support of the Kumlidat and of course of Dynamic Sarpanch and all the members together. Their togetherness has brought a lot of development in this beautiful village of Basora. If you see the face of Basora village, it appears that it is a serenity. म्हणजे शांतिकायेन भरलेलें बास्तोरा गांव वो बास्तोरा विलेज आनी तितून आशिल्ली तळी आयज जेन्ना म्हाका संदी मेळटा म्हणजे डिपार्टमेंटा मार्फत तेजे इम्प्रुवमेंट करपाक तेजेर गुमन येता ही एक तळयेक हेज अ रीच हिस्ट्री. तुमी सांगता ते प्रमाणे एक इतिहास आसा हे तळ्याक. इतिहास पयले सुवातेर ताका सनसिटी आसा. इट हॅज अ रिलिजियस सनसिटी. तुमी सांगता टेम्पल आहा म्हणून जेन्ना देवाची भुमी आसता ताका हे सनसिटी ते पासून हांव मागता की रिलिजियस सनसिटीन आशिल्ल्यो वस्तू आमी रिलिजियसली सांबाळपाक जाय. जरी तर आज आमी इम्प्रुवमेंट करता ते इम्प्रुवमेंटाचे अपकीप इट्स मेंटेनन्स ऑनवर्ड मेंटेनन्स ते बरे भाशेन जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तुमी सांगला ते भाशेन कोण तेजे मिसयूज करपाना म्हणून डटी करपाना कित्याक इट हॅज अ रीच हेरिटेज हिस्ट्री आनी तेजी सनसिटी हे सगळे मनान दवरून म्हाका दिसता हे थोडीची मेंटेनन्स बरे भाशेन जातले. So, but I just want to thank our Honorable MLA for doing wonderful jobs in the village of Bastora and quality projects. तुम्ही पळोवंक येवशात जाल्यार भितर सरतना आयज आमचो मंत्री भितर सरला काय बरो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट. कित्याक ट्रॅफिक इश्यूज सॉल्व जाल्ले आहा आनी काय कारण ट्रॅफिक हॅझर्ड्स कमी जाल्ले, एक्सिडंट्स बी सगळे कमी जाल्ले आहा. तसोच भितर येयलो तुमी कम्युनिटी हॉल मेळवले हे सोबीत थंय मातशे वयर गेले फुटबॉल ग्राउंड केला अ क्वालिटी फुटबॉल ग्राउंड. सो थँक यू वेरी मच फॉर दॅट. त्याच्या करून वयर असं झालं 800 cubic meters वॉटर टँक. सो इवन अ वॉटर प्रॉब्लम्स हॅव बीन सॉल्व्ड इन बास्तोरा. आणि आता व्हडलो प्रोजेक्ट आमचो चालू आहा अंडर इरिगेशन ओन्ली WRD मार्फत अंडरग्राउंड इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू आहा सर अराउंड 2.5 crores. आणि तो प्रोजेक्ट आमी एक बरो प्रोजेक्ट केला. म्हाका दिसता इट इज फर्स्ट इन बार्देस हेवटेन.